सोमारा कुडचड्या वाठारांत सिवरेजीचे काम सुरू असताना उदका पायपलायन फुटली। उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें। सध्या ह्या वाठारांत उदकाची पुरवण बंद केल्या। देखून बेगोबेग उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। कुडचड्यार शिवरेजीचे काम चालू असल्या कारणान खड्डे मारपाचें काम चालूच आसा। स्पेशली मार्केट एरियाक खड्डे मारपाचें काम चालू असल्या कारणान जे स्थानिक लोक आसात तशेंच बाजारांत येवपी वचपी लोक आसात तांकां हेजो त्रास सहन करपाक लागता। तशेंच स्पेशली आमी पळोवपाक गेल्यार जे 4 व्हिलर घेवन येतात बाजारांत ह्या कामाक वयतात ते एक सायडीर रस्तो खणून आसल्या कारणान ट्राफीक जाम जाता, त्या खातीर तांचो टायम जो आसा तो वेस्ट जाता। आणि आयज पोलीस स्टेशन जे आसा कुडचडे तेजे मुखार खंय तरी नवीन JCBतल्यान खड्डो मारता आसतना तो JCBचे दात आसात ते पायपलायनीक जे मेन पायपलायन आसली वॉटर सप्लायची तिका लागल्या कारणान पायपलायन फुटली आणि कितलेशेच हजारांनी लिटर जे आसा ते वाया गेल्ले आसा। आणि तशें तो वॉटर सप्लाय आसलेले हॉटेलांनी या बिल्डिंगांनी या खंयच्या शॉपांनी तो खंय ठप्प जाल्लो आसा। लोकांची मागणी आसा की अशी चूक जी आसा ही परत घडची न्हू, जेणे लोकांक त्रास जाता आणि जाता तितले बेगीन रिपेर करची। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर।